आज आम्ही वॉर्ड नंबर 3 ह्या एरियेचेर जो आमचो कावन्सिलर आसा मार्टीन कारस्को ह्याच्या वॉर्डान आयज कॅम्पेन चालू आसा। आमच्या भारतीय जनता पक्षाचो म्हापशांच्या बायपोल इलेक्शनाक उमेदवार आसा जोशुआ डिसोजा, जो आमचो फ्रांसीस डिसोजा आसलो तेचो चलो। आयज आमी पळयता आमकां खूब असो प्रतिसाद हांगा मेळटा, प्रतिसाद बरो पैकी मेळटा। लोक आपली जो तेन्ना दारान लोकांगेर वयता वोट्स मागपाक तेन्ना लोक तेका ज्यो कितें गरजा आसा आपल्यो त्यो तेका सांगतात आनी आपूण तुमच्या वांगडा आसा असो प्रतिसाद दिता। आनी जो नेटान प्रचार चालू आसा कसलोच भंय ना आनी सगळे लोक तेच्या फाटल्यान आसात आनी परत एकदा आमी म्हापशान कमळ फुलयतले हितून कांयच दुबाव ना। आमच्या मदीं अनेकांनी प्रयत्न केले फूट घालपाचो, अनेकांनी प्रयत्न केले विभाजन जावचे ह्या असे प्रयत्न केले, परंतु तेंचे सगळ्यो जे कितें कल्पना आसल्यो त्यो धुळीस मेळ्ळ्यात। तांचे सगळ्यांचे फूल स्विंग सहकार्य पक्षाक आनी भावी वाकाराक मेळत जाल्यार निमाणे काँग्रेसचो झेंडो 7,500 मतांनी तेन्ना आमी पराभव केल्लो मुख्यमंत्र्याचो, तो झेंडो परत मांद्रेच्या मतदारसंघात काँग्रेसचो झेंडो लागतलो अशी हांव अपेक्षा करता। आनी व्हडलो भाव म्हणटा म्हाजी शुभेच्छा तेका। आनी काँग्रेस पक्षान हेका मानाचे स्थान दिले। फक्त एकूच खेद दिसता की पयलीं डिक्लेअर करूंक जाय आसली 10 दीस पयलीं आनी वावर जातलो आसलो। हांव पक्षा कडेन सदांच मागतालो की कोणी डिक्लेअर करात पूण बेगीन डिक्लेअर करात। पक्षाक दिसताले खबर ना कित्याक तो तेंचे डिले केलो। म्हाका सांगात जेन्ना भाई खलपाचे जेन्ना नांव डिक्लेअर आयलें आमकां आफोवपाची कितें गरज, डायरेक्ट डिक्लेअर करूंक जाय आसलें। भाभी बाकाराक अशें डिक्लेअर केलें, आमी बरोबर आहात सगळे, फक्त आमची झगडी लावपाचें काम केली थोड्या लोकांनी। पण तशें आसतना आमी सगळे एकजूट आसात आनी व्हडल्या भावा दीस रात वावरतलो आनी हेका जिखून हाडटलो। सगळी लिडरशीप पळयल्या उपरांत सगळे एकसंघ जाल्यात आनी एकसंघ जावन भाजपाक परास्त करपाचो जो पण केला त्यामुळे आज तिकीट उशिरा सुद्धा जरी दिले तरी त्याचो फरक काय पडचो ना। आमचे कार्यकर्ते एकजूट राहून हे फावटी परतून एकदा मांद्र्याची सीट निश्चितपणे हाडटले। मुख्य म्हणजे पहिल्यांदा मोर्जी गावच्या सुपुत्राला निवडणुकी आमदारकीची संधी मिळाली आहे। तर मी अगोदर मोर्जीकरांच्या आधी सगळ्यांना शुभेच्छा देते, कारण हा आमच्या मोर्जीच्या गावचा स्वाभिमानाचा विषय आहे।